चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातूंत एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट केलो आत्माराम बर्वे. आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टीव मेंबर. आत्माराम बर्वे हो जेन्ना हांव स्टुडंट्स नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट आसलो आनी ताजे पयलीं सुद्दां जेन्ना यूथ काँग्रेसीन आसलो आनी आमी स्टुडंट्स युनियन करताले जेन्ना आमी युनिवर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता, तो RSSचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टीव बीजेपीचो मेंबर. आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो OSD आसलो. ही वॉज द OSD टू द चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका एक गजाल कळना की RTI एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता that the state information commissioner or the chief information commissioner who are appellate authorities should not be politically connected. जाल्यार आत्माराम बर्वे कसो अपॉइंट केलो? जाल्यार आत्माराम बर्वे जो पयर पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो OSD आसलो तो कशी ट्रान्सपरन्सी दितलो? फाल्यां जर आमी चीफ मिनिस्टराच्या कार्यकाळांतलो भ्रष्टाचार कितें उघड करपाक जर RTI घाली इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जे टायमार आत्माराम बर्वेनूय थंय काम केल्लें आनी जर आमकां इन्फॉर्मेशन डिनाय केलें म्हणून आमकां अपिलान जर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन वचचो पडलो जो आत्माराम बर्वे आसा, आत्माराम बर्वे आपल्याच अगेन्स्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां? हें कशें जावंक शकता? हाका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉइंट करपाचो ताजे आमी निंदा करता. आमी मागणी करता चीफ मिनिस्टरा कडेन इमिजिएटली हें डिसिजन रिवर्ट बॅक करचें आनी नॉन पॉलिटिकल इम्पार्शियल मनशाक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉइंट करचो. आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याक लेटर केला की इमिजिएटली ताजो अपॉइंटमेंट रिवर्स करचो म्हणून. आनी ती आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की लोकांचो जर इन्स्टिट्यूशनाचेर विश्वास उरपाक जाय जाल्यार आत्माराम बर्वेचो अपॉइंटमेंट रिवर्स करा. वी वील टेक अ स्टेप विदीन 24 hours इफ गव्हर्मेंट फेल्स टू रिवर्स दीस डिसिजन विदीन 24 hours. क्रायटेरिया क्लियर आसा. ओके, ताका पोस्ट ग्रॅज्युएट जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन काम केला जाल्यार त्या क्रायटेरियान जो कोणी एप्लाय करता ती 3 जणांची कमिटी आहा ताका सिलेक्ट करता. पण तो इम्पार्शल होऊ शकत नाही ना, OSD म्हणून काम केलेला. असं कशें आहा ते एक रशियन वरती पुलावर चढला होता.